आयज परत एकदां जो काल इश्यू जो कुडचडें मतदारसंघाक गरम जाल्लो तो म्हणल्यार बफर झोनाचो. तेजेर फाटले ते एक देड म्हयन्या पयलीं रिव्होल्युशनरी गोवन्स जो आदित्य देसाय जे कुडचडेचे कन्वेनर आसात रिव्होल्युशनरी गोवन, तेणी हेजेर मुद्द्याचेर थोडे RTI तशें इन्फॉर्मेशन काडलें. आतां तांकां विचारें एक्झॅक्टली तुमकां हेजे बद्दल कितें खबर आसा. सो आमी एक देड म्हयने पयलीं अरावंड प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलें आनी हे आतां इलेक्शन लागीं पावलो म्हणून लोकांक फूल भटकयता. सगळे पार्टीज ह्या स्कॅमा भितर इनवॉल्ड आसा अशें सांगलें आमी. म्हणल्यार ती जावं BJP जावं काँग्रेसाचे लोक जावं मागीर MGPचे लोक जावं मागीर आपाचे जे थोडे कावन्सिलर्स बी आयल्या पळय हेतूंतल्यान निवडून. सो हाव दे आर इनवॉल्ड हें आमी सगळें हेतून सांगलें की तेणी एकल्यानी हो इश्यू काडलो नासलेलो तेन्ना की एक्च्युअली तो व्हडलो स्कॅम आसा. कसो तो आमी सांगता. तुमी जे बफर झोना गजाली करता न्ही, आमी जेन्ना RTI मारली तो एक बोवाळ जालो की 94 हें करता म्हणून. ही आमी RTI मारली पळय. कुडचडे म्युनिसिपालिटी तुमकां याद आसतली, व्हडलो बोवाळ जाल्लो. RTI दिवपाक नाचयले तुमी आमकां आनी पळय फॉवर्ड करून लास्ट पळय वेस्ट मॅनेजमेंटा कडल्यान आमी RTI घेतली. ओके, हेतून भितर पळय क्लियरली लास्ट पॉयंट जो आसा, लास्ट पॉयंट क्लियरली सांगता की तेंचे कडेन वेस्ट मॅनेजमेंट बफर झोन बी कांय ना म्हणून. ऑलरेडी तुम्ही जर म्हणटा 94 डिक्लेअर केलें जाल्यार हें तेणी RTI इन्फॉर्मेशना भितर अशें कितें सांगलें की हें कांय ना म्हणून. पळय, द डिटेल्स अँड सर्टिफायड कॉपी ऑफ द साइट प्लॅन फॉर द बफर झोन एज पर द साइट नोटिफिकेशन इज नॉट अवेलेबल म्हणटा तो. म्हणजे तुमचे कडेन कांयच ना आनी वयल्यान थंय डंप केला आनी बोवाळ मारता. आतां इतलें केलें तें केलें. तुमी नियरली 30 लाख जो आसा 2 वर्सां अशें म्हणून आमी फक्त 2 वर्सां स्टेटमेंट मागलो. तेतून अरावंड 60 लाख रुपया वसूल केले कडेन आसा कळ्ळें एप्रॉक्सिमेटली. सो जर तुमचे कडेन एकूय लायसन ना, कांय ना, जे कावन्सिलर आनी हे ते येवन बोवाळ मारता प्रत्येक पार्टीचे, तुमी पयशे वसूल कितकोन केले. आतां तुमी परत लोकां कडल्यान जे 60 लाख रुपया वसूल केल्यात ते दिवपाचे परत. वयल्यान आमी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स एक RTI मारली. तुमी तें वॉल बील मारला तेजे कन्स्ट्रक्शन हें दिया म्हणून. तुमचे कडेन तोय डॉक्युमेंट ना तेजो. एकूय डॉक्युमेंट नासतना तुमी थंय कन्स्ट्रक्शन केलां. ओके, आतां आनी एक इश्यू जो म्हणटा न्ही की गार्बेजीक तुमी टॅक्स वसूल केलें, हें केलें, सगळें केलें. बफर झोन म्हणटा तो कसो आसप हेजेर तुमी कितें पळयलां. जी म्युनिसिपालिटीची वेबसायट आसा तेजेर तेणी SWM जे आसा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट तेजे रुल्स तेणी अपलोड केल्या. परत डावनलोड करा आनी वाचा ते. लोकांकूय सांगता वाचा आनी जे कावन्सिल आसा जे भाशणां सांगता थंय येवन तुमी वाचा. तुमकां खबर आसा थंय बफर झोन खंयचे खंयचे कंडिशनां येवपा जाय तो तें एक वाचा. आनी तुमी खंय मारला थंय रेजिडेन्शियल हेजे सायडीच्यान येवपा जायना, फॉरेस्टा सायडीच्यान येवपा जायना. थंय लोकांक शेतां आसा आनी जी लोकांची शेतां आसा तेजेर आमी डॉक्युमेंटरी केल्ली मदीं. याद आसा तुमकां की तुमचो जो डंप आसा ताका लागून सगळे लोकांक थंय त्रास कसो जाता, शेतां कशी वाट लागल्या, तेंगे एक पीक तर काबार केला, ते एकच पीक घेता सध्या. सो इतले सगळे इश्यूज आसले जे आमी एक्सपोज केल्ले. म्हणटकीर तुमचे कडेन कसलेंच लायसन्स ना, म्युनिसिपालिटी कडेन कांय ना आनी थंय आतां ते RTI मारलेली तेतूंकय सांगलें बफर झोन ना आनी तुमी आतां थंय जबरदस्ती खंयच्यान बफर झोन क्रिएट करता आनी 94 खंयच्यान आयले तोच खबर ना आतां. आतां जे गोश्टी ह्यो घडल्या काल आवाज जालो हेचेर म्हणल्यार जे जे कितें केलां ताका कांय अर्थ ना अशें तुमचें म्हणणें आसा. सी जर तुमकां रियली जर करपा जाय आतां फॉर एग्जाम्पल थंय काँग्रेस पार्टीचे लोक आसले, MGPचे लोक आसले. ओके, आमचे कडेन जो स्टेटमेंट आसा जे 30 लाख वसूल केल्या तुमी ते तुमच्याच पार्टीचे लोक असले, तुम्ही ते रिटर्न करा लोकांक. पैसे वसूल केले ते तुमच्या कडेन लायसन ना, पैसे रिटर्न करा. कित्याक दवरले ते म्हणटा हेका अर्थ कसो आसतलो. तुम्ही एक तर पैसे वसूल करता आनी थंय येवन मागीर भाशणां दिता, हेका अर्थ ना. आतां तुमी सांगलें आतां तुमचे कडेन जे तुमी डॉक्युमेंट RTI अंडर सांगले, तुमी हे बद्दल दुसरोच फेस दाखयलो जेन्ना इश्यू आसा. तुमी म्हणटा ते बफर झोन अजून कांय तेजे बद्दल कांय ना. कितें जी एरिया आसा ती रेजिडेन्शियल आसा, ती सायडीन फॉरेस्ट एरिया आसा म्हणटरी थंय एक बफर झोन ना जाल्यार हें गार्बेज डंप सुद्दां आसप म्हणल्यार तो कायदेशीर ना. कायदेशीर ना. टेक्निकल क्लियरन्स ताका मेळचे ना. वयल्यान एनवायरमेंट मिनिस्टर जो आसा तो काबराल आसा. तूं हें सांग म्हाका, एनवायरमेंट क्लियरन्सीस कोणी दिले ताका एनवायरमेंट क्लियरन्स मेळ्ळा, थंय सोशल इम्पॅक्ट असेसमेंट जाला. तुम्ही कितें करून बांदता हो बफर झोन. एक तर ताका टेक्निकल क्लियरन्स ना आनी जबरदस्ती टेक्निकल क्लियरन्स दिवन जर तुम्ही बांदपाक लागता दॅट इज अ करप्शन. आनी वसूल तुम्ही पैसे केले म्हणजे डेफिनेटली दिस इज अ केस ऑफ करप्शन. आतां तुमी आयकलें जे आदित्य देसायान सांगलें की जे इश्यू रेज करता तेजी खरी कितें बाजू
काल आमी आनी एक बाजू आयकली, आज दुसरी बाजू. आतां लोकांनी हेंचेर पळोवपा जाय कितें खरें आनी कितें फोट तें. तुमकां तेणी वीथ डॉक्युमेंट सगळें आमकां इन्फॉर्मेशन दिलां. तशें तेंचे कडेन फोटोज बी आसा आनी ज्यो गोश्टी आसा त्यो लोकां मुखार हाडपाचो तेणी एग्जॅक्टली कितें सिच्युएशन आसा, कित्याक कितें लायलां तें दाखयलां. आनी आमी थ्रू गोंयकारपण ह्या न्यूज चॅनला थ्रू तुमकां हें दाखोवपाचो प्रयत्न केला, कोण खंय चुकता आनी कितें चलता हेजे बद्दल. आदित्य देसाय, तुमी टायम दिल्या बद्दल देव बरें करूं. थँक्यू.